सज्ञा माझ्या काळजात देवाचे उपकार आठवय. आत्म्या माझ्या काळजात देवाचे उपकार आठवय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दुमिंग रुफिनो डिसुजा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें मीस आमी लेगात भेटयता. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी, क्रिस्तालिना जॉर्ज आनी फामील, एलेगांजा, काजेद्रार मुतिया आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. जीं कोण अडचणीक सांपडलेलीं आसात, भोव करून अर्थक्वेकान जीं सांपडलेलीं आसात तांचे सगळ्यां पासत मागुया. रेस्क्यू ऑपरेशन जीं आजून चालू आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. बाबा भयण पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची तूक धरून देवाची काकलुती कुलो मारत म्हणुया. हांव पातकी सर्पदुदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या विचारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो प्रात बळप्रात हे पासत वागून सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस प्रार्थना लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा प्राचीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर. भोक्तीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो करताय. तर आमची मागणी दुयेन आयकून घे. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासनाच्या ससनांक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी नाबुकोदनेस्सर पादशान तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो म्हज्या देवाची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगाराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी भोजनात हें खरें. आतां तुतुरेचो, पिल्लुकेचो, विण्याचो, त्रिकोणाचो, किनोरेचो, शिंगाचो आवाज आनी सगळे तरेचें संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना दोरनीर पडून हांवें केला त्या मुर्तीक बसूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिका भोजनात जाल्यार रोखडें तुमकां एका जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले आनी खंयचोय देव मागीर म्हजे हातांतले तुमकां निवारतलो. शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो. नाबुकोदनेस्सरा हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या
आकट्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्याय हातांतले तो आमकां निवारतलो पातशा. पूण अशें घडोना जायत जाल्यार पर्यंत जाणा जाव पातशा की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचे ना आनी तुवें उबारून दवरल्या ते मुर्तीक बसचें ना. हीं उतरां आयकून नाबुकदनेस्सर एकदम रागावलो. शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. तें आगटें सदां तापयताले त्याहून 7 फावटी अदीक ताणें तापोवंक लायलें. आनी आपल्या फौजेंतल्या कांय जाण घोट मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नाबुकदनेस्सर तोटाक जालो आनी वेगीं उठून आपल्या मंत्र्याक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले? तांणी राजाक प्रतिपाळ केलो. खरें पातशा, ताणें जबाब दिलो. पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. त्या उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी 4थो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकदनेस्सरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक, मेसाक आनी अबेदनेगो हांच्या देवाक वाखाणनी, कित्याक ताणें आपल्या दुतांक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले. कारण तांणी ताचेर विस्वास दवरून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बोजोण करचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतरें. देवाचें वडकार. आमचो जबाब जातलो, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. सगळीं म्हणुया, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. सरस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांवान व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तुजे पवित्र महिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. तुज्या राजाच्या शिवसणार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी केरोबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. अंतराळाच्या मोळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पो तुमची सव्या जुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक मुळे तुमी म्हज्या उतरां परमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे कोरेशीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कोडून येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. तांणी ताका म्हळें, आमी अब्रामाची सोसोत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातो करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूण तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत
पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजी उतरां तुमचे भितर इगोनात देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां, जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका परतीपाड केलो, अब्राम आमचो बाप. जेसून तांकां म्हणलें, तुमी अब्रामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोद हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. तांणी ताका म्हणलें, कामसारान आमी जल्माक येवंक नात. आमकां एकलोच बाप आसा, तो देव. जेसून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात. कित्याक हांव देवातान उपजलां आनी आयलां. म्हजेच कुशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, कांय बरी आज जाणवायची उतरां आमकां मेळटात. आमी जेन्ना देवाच्या राजाची खबर करता तेन्ना हें देवाचें राज आमचे मदें खरी स्वतंत्रताय हाडूंक, शांती हाडूंक, मोग हाडूंक दिसपटी आमकां अदीक आनी अदीक वावर करूंक आनी मेहनत करूंक आमकां मुखार धाडटा. जायते फावटी जेसू आमकां म्हणटा, हांव तर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. देवाचो पूत तो जाणा आसलो मनशा मदें कितले भेदभाव आसले. तो जाणा आसलो दोन शास्त्र्यांनी आनी फारिसेवांनी मोजेसाचें शास्त्र आपणाक जाय ते भाशेन आडगां करून तें सगळेंच लोकांच्या माथ्यार थोपलेलें. आनी कितें भाशेन तें जोड करून जाय तितले कायदे आसात ते उदीक आनी उदीक बारीकसाणेन ताका आनीक तितली ताणें आपली कुसां लायलेलीं. हेका लागून जेसू म्हणटा, तुमी तर हांव तुमकां सांगता, पातो करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूण तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जो तुमकां स्वतंत्र करीत तो तुमकां खरीच सुटका मेळटली. आनी भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी पळयता खरें तर आमी स्वतंत्र जावंक सोदता, आमी उपाय घेता. जायते उपाय आमच्या जिवितांत आमकां मेळटात. बरें संदानाचो साक्रामेंत आमी घेवन बरे तरेन आमचें जिवीत मांडून हाडून आदल्यो चाल्यो आमच्यो सोडून दिवंक, आमच्या जिवितांत आसा तें सगळें कामसारपण आमी पयसावंक आमकां देवाचें उतर 2 दिसाक सांगता तें आमी आमच्या जिवितांत मार्गदर्शन कशें घेवंक आमी अदीक उपाय घेता. आनी हेंच की आमकां देवाचें राज विस्तारूंक आदार दिता. जेसून बापाचो मोग केलो आनी आमकां किरीत भाशेन होच मोग ताणें दिलो. इतलेंच न्हय, ताणें म्हणलें अब्राम तर आमचो बाप. जेसू किरीत भाशेन ह्या बापान किरीत भाशेन तो अब्रामान देवाची खुशी केली आपल्या जिवितांत. 2 शास्त्रांनी फारिझेय म्हणटाले अब्राम आमचो बाप, हाचे शिवाय आमकां आनी कोण बाप ना. जेसू तांकां म्हणटा, अब्रामाचें पूत जाल्ले जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोद हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. आनी अब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. म्हणजे जें कितें अब्रामान केलें देवाची खुशी, अब्रामान कोणाचो जीव आपल्या पुताचो सुद्दां जीव काडूंक देवान ताका दिवंक ना. बोलदें जाल्यार देवाच्या उतराक खालती रावलो, देवाची खुशी ताणें केली. आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडये आमी आमचो मार्ग आसा तो विसरता. देवान आमकां दिल्ली वाट आमी जायते फावटी तांकूंक सोदिना. आमी दुसरे बेसारमायेन वाटो दवरता. हाचे दिसा कृपा आमकां मागुया. जेसू जर सोद, जेसू तर उजवाड, ताचो पाटलाव आमी करुया. जेसून तर आमकां हें राज विस्तारूंक मेहनत करूंक आमकां आपयल्यात, मेहनत आमी करुया. जेसून तर आमकां पातोक सोडूंक उलो मारला,
वाहतूक सोडुया, संदान साक्रामेंतान वांटो घेवया, आमचें जिवीत न्हू सोडुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा हो योद्ध तुजे मुखार पावूं. तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समोर पुंचो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घाल्याय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी मेळूं म्हूण आमी मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कार्यांचो तांचे जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणीचे परबे तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार उत्सर्गीक तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सय उत्सर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगो टुया तुझ्या कोसानी पोनो जीवन पोना बोरी तुवें
तुवें आमकां सोदयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारां आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडा रगोस तर आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर बिस्ता लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेऱ्यान, सिमा आमच्या बिस्मी साहेबाक, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परचोरीत मुखार मोड पुडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सर काडीत तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा जें नांव पवित्र जावं, जें राज आमकां शिकोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिरास आमकां आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान रासोर चलयताय सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सोंपली आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं आमच्या पिडेस्त आत्म्याक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या काळजांतली सोर खोटेपणां काडून ती निर्मोळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्याकाल सदांच सांबाळ. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज सांजे पवित्र 6:30 वरांचेर सगळे इंजिनियर्स आर्किटेक्ट्सांक तशेंच आमकांय उपकार करून आमी आजी जावचे म्हूण मागता. तशेंच फाल्यां आमी 4:30 वरांचेर आमचे इगोजेची सफाई करतल्यो. सगल्यांनी तुमी येवचें, फकत सॅक्टर लिडर कॅट मेंबर्सूच न्हय पूण सगल्यांनी येवचें म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदराचे माये पडे म्हाका निर्भागी पातक्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये सुसुरे कोर मोशे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारले. आसल्या आनी बरवंशा पातक्यांच्या जातूर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवंसो. पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुज्या हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास सुजयताय. खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणेच्या सडोस कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणा तुजे मजतीन हांव हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण येता पातकाचे तारणेन तुजो आदार मागोना सायक म्हूण आनी बाळीत म्हूण मसत म्हूण. हो तर व्हरतो तो उपकार सो मागता तुशिताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळूं. उदीक करून एमकोणाच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ही माई आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माई निर्विनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमीन. शाश्वत आदाराची माई तुज्या भुरग्या पासत विनोदी कर. सगळीं बरोबर. नमान मरे कृपेक बोल्ले सरस्वत चोदेसा ओस्टोरिया मध्ये तूं सदय आनी सदयचो पुजेचो. भाग्यवती मारे देवाचे माई आमा बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन.
शाश्वत आदराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनोदी कर मान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्च ते आसा ऑस्ट्रेलिया मध्ये तू सगळे आणि सुदैव पोचेचो भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा खातीर विनोदी कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनोदी कर मान मरे कृपेन बोलले सरेस्पोर्च ते आसा ऑस्ट्रेलिया मध्ये तू सगळे आणि सुदैव पोचेचो भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारे आदादी अदृश्याक सांपडलेल्या मजूतखोर वस्कोत काळजाच्या माग पुचे पासत ज्या शरातीन देवाच्या मुण्यारे विनोद कर सगळ्या देवाक भेटलेल्या ओस्त्र्यां पासून फावो कर तुजो आदार सगळ्यांचे मागता तुजो सासणाचो आशिरो तुका केल्या आमचो आश्रय सायबिणी आधार दिनार गोरसात आणि दुखी कोतीनी प्रार्थुया सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक तिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावों सदां काळ फोड तुजे सुरवणेचो तूं जो जियेताय राजवत चलयताय सासणाच्या सासनाक आमीन थोडो वेळ उगरावन पिडे वंतां खातीर आमी मागतल्या आमकां मागूंक लायला तांचो आमी उगडास करुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार संसार रचला सोम्या म्हजे मागणे आयक आणि म्हजे हृदय तुजेशी पावूं सोमी आसूं तुमचे सवे आणि तुमच्या आत्म्या सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुभवन आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मारीच ती निवारूंक आनी ह्या काळाची कोतींतली आनी भोगूंक पावंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोवन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासनाक आमीन शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वय देवान सदां काल तोगू आमीन गायन घेऊया T12 पेज नंबर 207 T12 So